प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर, वोड 29 ते 32 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 29 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांची उरपून जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणका नोश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. कित्याक जसो निनेवेच्या लोकांक जोनास खुणा जाल्लो, तसो मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. जोडटेच्या दिसाक दोखिणीची राणी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती प्रितमेच्या शिमाक खावन सोलोमावाचें शाणेपण आयकूंक आयिल्ली. आनी पळयात, सोलोमावा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनासाचें प्रवाचन आयकून ताणें आपलें जिवीत मोन बदलून देवाशी परत आयिल्लो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. प्रितीच्या बाबणीनो, जेजू आयज त्या लोकांक जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो त्या पिणकेक एक नोश्टी पिणका म्हणटा. आनी ही आतांची पिणका नोश्टी पिणका म्हणून अशीं कित्याक अशीं उतरां उलयता. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारान जेजू आसलो तो देवाचें उतर शिकयतालो, तो प्रवाचन करतालो, लोकांक पेकोवणी दितालो, मिलाग्री करतालो, अजापां करतालो. आनी खूब लोक थंयसर फकत अजापां मिलाग्री फुकट जेवण खावपाक येतालो. खरेपणीन जेजूचो पाटलावदार जावपाक येनासलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान अशें कितें घडटा की लोकांची उर्पोज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना जेजू आतां त्या लोकांक पळयता आनी म्हणटा, ही आतांची पिणका नोश्टी पिणका. कित्याक ती फकत खुणा, तांकां खुणा दिसती पडोंक जाय आसली, तांकां ती खुणा पळयतालीं. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना 2000 वर्सां जावन नव्या कराराची भुरगीं जाल्या जेजूचेर भावार धरून, आयज जेन्ना आमी खुणा पडोंक सोदता, आमी खुणा आमच्या दोळ्यांनी दिसती पडोन तेन्नाच भावार धरूंक सोदता, तेन्ना जेजू आमकां एक नोश्टी पिणका म्हणटा. कित्याक गाय? कित्याक भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोर्वंडार मानलो, ताजेर आमी भावार धरलो, आमी आतां एक नवी रोसना जाता. जेन्ना आमी एक नवी रोसना जाता, आतां भाव भयणीनो, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. म्हणटच जेन्ना देव आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाचेर सोत मानूंक जाता. म्हणजे आमकां आतां ही कितें म्हणटा ती बूक देवाच्या उतराची येता. आमी देवाचें उतर शिकता, आमचो भावार्थ वाडटा. आनी आतां भाव भयणीनो, भावार्था वरवीं जें जेजून घडलां आमचे पासत कोर्सार तें आमकां फावो जाता. म्हणटच आमकां जें जेजून घडलां तें फावो जावच्याक जें आमच्या जिवितान आमी अजापां आनी मिलाग्री पळोवपाक जाय जाल्यार आमकां जाय भावार्थाची गरज. कितलो लोक आजून पासून अजापां मिलाग्री पयले मागता आनी तेज्या उपरांत म्हणटा आतां हांव भावार्थ धरतलो. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, देवाच्या राज्यान जेन्ना आमी भावार्थ धरता तेन्ना देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. तेन्नाच की आमच्यान ह्यो मिलाग्री अजापां आनी खूब पेकोवण्यो आमच्या जिवितान दिश्टी पडटल्यो. आनी तेन्ना आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हूण आमकां देव मानून घेतलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करता, आमी ह्या लोकां भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो ताचे भाशेन जावपाची गरज ना. आमकां गरज ना की आमी जेजू कडेन येवन देवा कडेन येवन आमी म्हणूंक जाय आमकां खुणा दिसूंक जाय, आमकां जाय पयली ती मिलाग, आमकां पयलें जाय आमकां तें सिर्वीस, पयलीं जाय आमकां ती आमची मिलाग.
आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत आमी म्हणटा देव बरें करूं वो आमी आर्गां दिता देवाक. बट भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाच्या उतरा वरवीं सजमणी मेवता की देवान सगळें आमचें बसून पासत केलां, ताणें सगळें काबार केलां. जेजू मरचे आदीं ताणें कितें म्हणलें निमणी उतरां? बापा सगळें सोंपारलें. बापा सगळें सोंपारलें म्हणचें जें जेजून आमचे पासत भोगूंक जाय आसलें, आमकां तें सगळें स्वर्गांतल्यान मेळपाक आनी आमकां तो भावार्थ मेळपाक जेजून खुर्सार आपलें रगत वारयलें. ताणें सगळें जें भोगूंक जाय आसलें आमच्या सुवातेर तें ताणें सोंसलें आनी ताणें आपलो प्राण सोडलो खुर्सार. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजून जे आमचे पासत केलां ताजेर आमी भावार्थ दवरता, कितें घडटा? आमी एक नवी रचना जाता. देव आपल्या पुताचो भावार्थ, द सेम फेथ ऑफ जीजस आमकां दिता. रोमकारांक 12-20 वोट 3 म्हणटा, ज्या दिसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला तोच भावार्थ देवान आमकां दिला. घालेसकारांक 2-20 वोट 20 म्हणटा, जो भावार्थ जेजूक आसा तोच भावार्थ आमकां दिल्लेलो आसा. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो भावार्था वरवीं सगळीं अजापां सगळ्यो मिलाग्री करतालो. आनी तो भावार्थान चलतालो म्हणून, आपल्या बापाच्या भावार्थान चलतालो म्हणून तो मिलाग्री आनी खुणां दिश्टी पडटालीं. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खुणां दिश्टी पडोवंक सोदता पूण आमी भावार्थ दवरिना, आमी खरेपणी एक नश्ट पिणकां जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खुणां येतलीं, मिलाग्री येतल्यो, अजाबां आनी पेकोण्यो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत दिश्टी पडटल्यो, पूण ताका जाय आमकां भावार्थ. आनी भावार्थ दवरपाक आमकां जाय जेजूचेर सत मानूंक. आनी जेजूचेर सत मानल्या उपरांत देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या जिवितांनी सगळें बरें जिवीत एक सुपर नॅचरल लायफ म्हणटात ते भाशेन तें जिवीत आमी जिवंक पावतल्यान ही गरज ना आमकां भावार्थ दवरपाची गरज, आमचो संबंद देवाशी गोड दवरपाक गरज. आनी त्या उपरांत आमी सगळें बरें आमच्या जिवितांत पळोवंक पावतल्या आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत, जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतल्या. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.